डिचोली नेस्ले कंपनीक लागून कामगारांक व्हरताना बस जी आसा ती बसाक अपघात जाल्लो आसा. म्हायती अशी मेळटा की नेस्ले कंपनीक लागून पिळगांवच्यान हांगासन म्हाज्या फाटसून ती बस आसा ती बस नेस्ले कंपनीक कामगारांक कामाक व्हरताली आनी त्या हितून जेन्ना ती वन मावळिंगा हांगासर पावतकीर बशीचो ताबो सुटलो असो म्हणून म्हायती समोर येता आनी त्या ताबा सुटल्या उपरांत हांगाच लागीं आशिल्लें फॉरेस्ट म्हणून हॉटेल जें आहा त्या हॉटेलाच्या आंब्याच्या झाडाक थेट आपटोवन घेतली. ह्या हितून पयलें की आमकां हांगा म्हायती जेन्ना प्रत्यक्षदर्शी पयलें की तेंच्यांनी सांगलें की ड्रायव्हरा बरोबर जे भितर जे स्टाफ आशिल्ले 8-1 जण तांकां थोडे फार नाकाक तोंडाक आनी पांयाक मार लागलेलो आहा. ह्या बाबतींत सगळ्या तांकां सद्या लागीं आशिल्ल्या हॉस्पिटल बिचोलच्या हॉस्पिटलांत थंय तांकां ट्रिटमेंटाक व्हरल्या आनी थळावे जे पुलीस जे आसा हांगासर सद्या ह्या बाबतींत पंचनामा करीत आसा. ते ड्रायव्हर आहा पळय ताका नाकाक लागला मरे फुटला खंय आनी ते फाटल्या मदीं कोण पडलेले पळय एकटो तो पांय मोडला आनी ते तोंड फुटला फुटला तांकां ते भायर बसयल्ले तेन्ना आमी हांगा येयल्लेले तो कोण म्हणलो भितूतलो कामाक बशीन लागलो तो बस ओवरटेक करतना डायरेक्ट मारली म्हणलो कंट्रोल लूज जालो. ते हे कितें म्हाका सांग कितें केलें भितर खबर आहा लोक आसले रे 10 जाण आसा बाकीच्या कोणाक लागला बाकी चड कोणाक लागूंक ना ते पांय मोडला म्हणटा आनी ते एकटे हांवें लागले म्हाजो देव बरो. आयज ही बस जी हांगासर आमच्या शॉपान जी घुसल्या ती नेस्ले कंपनीची म्हाका दिसता ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो काय कितें केला काय न्हिदला तोय खबर ना म्हणटा तो डायरेक्ट येवन आमच्या आंब्याचेर मारला. आंबो नासलेले समज शॉपान वयतलो आनी कंपाऊंड वॉल उडयले आनी आंबो डॅमेज केला आनी भितून बसलेले ते कंपनीचे कामगार आहा तांकां कोणाक पांयांक लागला ड्रायव्हराकूय थोडो मार लागला अशें आयकलां. अजून ओनर कोण तो येवना आनी हे ड्रायव्हर जे आहा न्हय ते नेस्ले कंपनीचे रातचे ते हरचे सुद्दां म्हणून तांकां हें ना शिस्त ना. अशें पुलिसांनी बी तांकां रातचे पळोवन तांकां शिस्त शिकोवंक जाय कित्याक तर ते रातचे एकदम म्हणजे स्पिडीन चल्ले हांगासर. तुजो नॅशनल हायवे नंबर 1 आसा स्टुडंटा खातीर सुद्दां